सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. एक मधुर ताळो इश्टांची संख्या वाडयता आनी गोडवायेचें एक उतर मानसुगी चोडयता. तुजे कडेन शांतीन जियेतात तांची संख्या वाडोवं, पूण हजारांमदे बूद दिवपी म्हळ्यार एकूच जावं. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार ताची परिक्षा कर आनी रोखडोच ताचो विस्वास धरू नाका. कोण कोण आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण आकांताच्या दिसा तुका विस्वाशी रावचो ना. कोण कोण इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी 10 जाणां मदें तुका लॉज करूंक तुमची जोगडी उक्ती करता. कोण कोण तुज्या मेजार बसूंक तुजो इश्ट, पूण आकांताच्या दिसा तुका विस्वाशी रावचो ना. तुज्या सुखांत तो तुजोच जातलो आनी तुज्या चाकरांक पर्यान बूद शिकयत, पूण तुजेर नोस्ट येत जाल्यार तो तुजेर परततलो आनी तुजे नदरे भायर वचून लिपतलो. तुज्या दुस्मानांथावन तूं पयस राव आनी तुज्या इश्टांकडे चतुरपणान भोंव. एक विस्वाशी इश्ट म्हळ्यार एक घोट आसरो. असलो इश्ट मेळता ताका एक ठेवो सांपडटा. विस्वाशी इश्टा इतली मोलादीक वस्त ना आनी ताचें मोल करूंकूच जायना. एक विस्वासी इश्ट म्हळ्यार जिविताचें वखद कशें आनी सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक तो मेळटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो खरे इश्ट करून दवरता, कारण जसो आपूण तसो ताचो इश्टूय जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तूं सगळ्यां परस वंदिवंत सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर म्हजो संतोश. तुजें उतर हांव कदींच विसरचो ना. जबाब तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी विचित्र सुमूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोरयां मोनांत गळोवन नियाळतलो. जबाब तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळतलों. तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. उद्गार. सोम्या, तुजें उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संस्कारलो लिंकोर.
मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जुदेयांत जोर्दाना पेलेतोडी आयलो आनी नव्यान लोकांच्यो उरपुंजी ताचे भोंवती एकठवल्यो. आपले संवये पोरमाणे तो तांकां दुसरी शिकोवंक लागलो. थोड्या फारिजेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक आमकां रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचनेच्या ओरोंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासून मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी तीं दोगांय एक जातोलीं. देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटूच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरांत नव्यान भितर सरतोच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड परद्वार करता. आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती परद्वार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.